साखळी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाच्या अंतर्गत येवपी आमच्या फणसवाडीतले सब हेल्थ सेंटर हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसच्यो डायरेक्टर डॉक्टर आयरा, त्याच बरोबर नावेली ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच सौ नम्रता गावस, आमचे साखळेचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उत्तम देसाय, त्याच बरोबर तुमच्या ह्या वाठाराचे पंच जेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हे सब सेंटर हांगासर जावचें बाप संजू कांचेकर उर्फ रोहिदास, त्याचबरोबर मनीला, ताच्या उपरांत बाबू सप्तेश हांगासर आसा, दिगंबर, डॉक्टर दत्ता भट, फुडें आशिल्ल्या पैकी आमचो माजी सरपंच बाब राजेन आसा, सकाराम गांवस आसा, विश्वंभर गोपी, मागीर माजी सरपंचाचें नांव मेळीत जाल्यार ती खूब जातली म्हणटा तशी आसा. एनी हांव बट एक म्हाका पयल्यान पयलीं एक खूब बरें दिसलें. हांव कित्याक हें मुद्दाम म्हणून सांगता, आपल्या गांवांत किंवा वाड्यार एखादें सब सेंटर ताचें उक्तावण जाता, हेजो उत्साह जो आसा तो म्हज्या भगिनींनी दाखोवन दिलो, त्या बद्दल नेटान तांच्या खातीर ताळयो मारा. तो खूब महत्वाचो आसा. हांवें कित्याक सांगता जे तो उत्साह आनी तुमी सगळे जमलेले लोक हे पळोवन दाखोवन दिता की आमच्या वाड्याचेर कितें तरी उदरगत सुरू जाता. वाड्यावेली विशेष करून सगळ्यो महिला भगिनी ह्यो शाळेच्या कार्यक्रमा खातीर प्रत्येक फावटी जमता आसतना हांवें पळयलां आनी प्रत्येक फावटी म्हणजे शाळेच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत तांचो खूब मोठो सहभागूय आसता. जे आपल्या गांवा वयली वाड्यांतली प्राथमीक शाळा ही बऱ्यांतल्या बरी कशी चलची हे हांव दोनूय गजाली कित्याक खूब म्हत्वाच्यो आसा. एखाद्या वाड्याची उदरगत किंवा एखाद्या गांवची उदरगत ही केन्ना तर लोकांच्या इन्वॉल्वमेंटाचेर डिपेंडंट आसा. आनी जर लोकांची इन्वॉल्वमेंट जायना जाल्यार ती उदरगत केन्नाच जावंक शकना. आनी त्या खातीरच म्हणजे फणसवाडीची शाळा ही फक्त आनी फक्त टिकून आसा आनी ती खूब बरी चलता आसत जाल्यार सगळ्या पेरंट्सां खातीर विशेष करून महिला भगिनीं खातीर हें क्रेडीट जें आसा तें तांकां वता. वेळच्या वेळी तेंच्यांनी स्टेप घेतल्या, वेळच्या मागीर म्हाजेरूय प्रेशर हाडला खूब फावटी, कांयच हरकत ना, म्हाका त्या कामाक प्रेशर हाडलो म्हणून वायट दिसना. खूब फावटी म्हाका खबर आहा म्हणजे बाई ही जायी आमकां 2 बाई जायी, अशेंच शाळा जायी, हेजी गरज आसता. म्हाका त्या बाबतींत कोणी प्रेशर हाडलो, म्हाजे कडेन उलयलो सुद्दां म्हणून मात सुद्दां वायट दिसना. पण त्या खातीर एकंदर सगळो आपल्या वाड्यावयच्या विकासा खातीर, भुरग्यांच्या विकासा खातीर हो विशय आसा. दुसरें आमी पळयता की ह्या वाड्यार आमी आज सब सेंटर सुरू करप, जेणे करून खूब एक कित्याक म्हटलें तर आज पर्यंत आमी जर पळयता की 8 दिसांनी एकदा जरी दोतोर हांगा आयलो आनी कंटिन्युअसली डेली आमची MPHW म्हणजे ANM नर्स आनी एक स्टाफ हो डेली हांगासर आसतलो. म्हणजे जेजे येदा कदाचित कोणाक आपलो प्रेशर वाडला काय ना तो पळोवपाक जाय आसत, किंवा येदा कदाचित कोणाक तरी फाल्यां सकाळी आपल्याक जोराची गुळी जाय, सिरप जाय, कितें तरी आमचो स्टाफ एखादे कोणाक ड्रेसिंग करपाक जाय, तेका हांगासल्यान ऑल द वे एक तर साखळे वयचो पडटालो, ना जाल्यार आमच्या सब सेंटर तुका RMDन आमच्या नावेली वयचें पडटालें. जेणे करून जर तेका वचप म्हणजे गाडी ना आनी कितें ना कोण व्हरपी ना जाल्यार तेका शक्य जायनाशिल्लें. म्हणून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हाच्या अंतर्गत वाड्या वाड्यांचेर आमी अशा पद्दतीन म्हणजे पॉप्युलेशन ज्या जाग्यार एक्सपेक्टेड आसा आनी ते पॉप्युलेशन कवर करपा खातीर त्या सब सेंटरांची जर गरज आसत जाल्यार आमच्या हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत अशा पद्दतीची सब सेंटर्स, RMDs, PSCs ह्यो त्या जाग्याचेर आमी सुरू करता. आमी जर पुराय रेशो काडून पळयत देशांतलो जाल्यार मिनिमम पॉप्युलेशन कवर करपी आमच्या म्हाका दिसता गोंय हे पयलें राज्य आसतलें जे मिनिमम टू मिनिमम पॉप्युलेशनच्या खातीर प्रायमरी हेल्थ सेंटर ओपन करता. हांव अभिनंदन करता आमच्या पुराय एंटायर म्हणजे डॉक्टर उत्तम देसाय आनी तांच्या टिमीचे की तांकां 2 अवॉर्ड आतां पर्यंत पुराय गोंयांत फावो जाल्ले आसा. 2 अवॉर्ड आमी सगळ्यांनी अभिनंदन करपाक जाय. एक विच इज इन कायाकल्प आनी दुसरो एनकॉस म्हणजे आमी जेका म्हणटा क्लिनिनेस मेंटेन करप प्रायमरी हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत हो तेंच्यांनी पुराय सगळी सेंटरां जेन्ना सर्वे केली तेन्ना वन ऑफ द क्लिनेस्ट म्हणजे स्वच्छ आनी नितळ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खंयचें आनी सर्विसीस डेलिव्हरी म्हणजे आयल्या उपरांत कोणाकूच बसोन रावचो पडना, म्हणजे येयलो थंय 2 वरां बसोन उरलो हेंय उरचो पडना. एकदम प्रॉम्प्ट डेलिव्हरी जेका आमी प्रॉम्प्ट सर्विसीस ज्यो म्हणटा त्यो तांच्या कडल्यान मेळटा. ताज्या सहीत ताजे जे सगळे आशिल्ले मेडिकल ऑफिसर्स, ताज्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो नर्सीस, इवन दो द MPHWs आनी बाकीचे सगळे स्टाफ, कित्याक ह्या पुराय स्टाफाच्या सहकार्यान तुमी मुद्दामून पळयात
तुमकां साखळेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात केन्नाच म्हणजे हाज्या पयलीं केन्ना तरी जातलें म्हाका याद आहा म्हणजे 10-12 वर्सां पयलीं केन्ना तरी ते झगडी जाली आनी कितें जालें बट फाटल्या 10 वर्सां आमकां हांव म्हाका क्रेडीट घेयना हांव मुद्दामून सांगता हांव क्रेडीट म्हज्या सगळ्या स्टाफाक दिता जे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता नेटान तांचें अभिनंदन करपाक जाय जे आत्मीयतेन म्हणजे ताका प्रत्येक पेशंट येयलो म्हाजो पेशंट सो दिसता प्रत्येकाक सर्विसीस ही आपल्या कोणा तरी भावाक दिल्ली भयणीक दिल्ली जाणटेले आवयक आमी सर्वीस दिता इतक्या बऱ्या पद्दतीच्यो सर्विसीस ते आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सर्विसीस सेंटरांतल्यान दिता आनी ताच्या अंतर्गत 17 सब सेंटर चलयतात म्हणजे ताचेर कितलो लोड आसतलो तो पळयात 24/7 काम करता आसतना म्हणजे दुसरे सकाळी वचून त्या सब सेंटराची ड्युटी करप हे खूप महत्वाचें आसा त्या खातीर म्हणजे तुमकां डेलीच्यो सर्विसीस फाल्यां सकाळी वेळ पडलो जाल्यार कोणाक डायबिटीक चेक करपाक जाय आसत जाल्यार आमी 8 दिसांनी ती बी एखादी सोय जी आसा ती जाय जाल्यार हांगासर आमच्यान अवेलेबल करपाक जाता आपली साखर कितली आसा आपलो प्रेशर कितलो आसा आपल्याक ड्रेसिंग करपाक जाय आपल्याक प्रेशराची गुळी जाय आपल्याक तापाच्यो गुळयो जाय त्योय आमी हांगासर अवेलेबल म्हणजे वेळच्या वेळी आमकां कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान म्हयन्याक एकदा वचूंक जाय अशी गरज ना त्यो सर्विसीस हांगासर अवेलेबल करून मेळटल्यो त्या खातीर खास करून फणसवाडी आसतले आमचे चिकणे आसतले मायणा आसतले आनी ह्या परिसरांत रावपी सोनशीचे अशे सगळ्या परिसरांतले लोक ह्या सब सेंटराचो फायदो घेवपाक शकतले आठवड्यांतल्यान एकदा म्हणजे केन्ना दोतोर येतलो दर शुक्रार दीस सकाळचो दोतोर जो आसा तो हांगासर अवेलेबल आसतलो त्या खातीर आमचे खास करून म्हणजे जाणटेले जे आसा जाणटी आवय आसतली आजी आसतली तांकां हांगासर आपलो 8 दिसांनी आयज काल आपूण आपली काळजी घेवप गरजेचें आसा हांव हे मुद्दामून सांगतलो आपलो दुसरी काळजी घेतलो म्हणत जाल्यार विसरात कोण कोणाची काळजी घेना आपल्या जिवाची काळजी आपुणूच घेवची पडटली आपलो प्रेशर जर सारको ना कारण बरें वायट जाल्या उपरांत कुरडपाक खूब जाण आसा पण त्याच खातीर आपूण आपली स्वताची काळजी म्हणजे जाणटेल्यांनी कोणीय आसूं न्ही इट इज ट्रू इवन दो इन भुरग्यांनी आपली फिटनेस आपल्याचेर डिपेंड आसा आमी जर फिटनेस आतां मेंटेन केलें ना आसत जाल्यार ताजे इन लॉंग रन आमकां प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा त्या खातीर आत्ताच म्हणजे भारत सरकारान फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज हे कित्या खातीर म्हटलां तुम्ही जर फिटनेसा खातीर तुमच्या व्यायाम करचे ना योगा करचे ना तुम्ही अर्देवर फिटनेसा खातीर आमी पुराय सगळे म्हणजे बाकीच्या कामांक जर 2-2 वरां घालयता आनी आमची फिटनेस मेंटेन करपा खातीर जर दिसांतले आमी अर्देवर घालोवचे ना आसत जाल्यार थोड्या वर्सांनी केन्ना तरी डायबिटीज जातली केन्ना तरी प्रेशर वाडटलो आनी कितें जातलो म्हणून म्हज्या समेस्त सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा आमी फिटनेस आतां यंग आसतल्यांनी फिटनेसा खातीर आधा डोस दिवचो आनी जाणटेल्यांनी आपले रेग्युलर चेकअप करचे कोविडांतल्या ह्या महामारीच्या उपरांत कसली कॉम्प्लिकेशन्स जाता ही सगळी कॉम्प्लिकेशन्स आमी पळयल्या आनी त्या खातीर आपल्या जिवाची काळजी घेवप म्हणजे कोरोना पासूनच न्ही कोरोना पासून जाल्ल्या कॉम्प्लिकेशन सुद्धा ताजे आमकां आमी जे ब्लॅक फंगस नांवाचो नवीन डिजीज जो कोरोनाच्या उपरांत आमकां सफर जालो आमी पळोवपाक लागलो त्या खातीर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा किंवा बारीक सारीक गजाली खातीर सुद्धा आमकां जर वेगळ्या पद्दतीचें फील जालें जाल्यार आमी हेल्थ सेंटर आसात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसात किंवा आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी आसात हाजे कडेन वचून चेकअप करप हें खूब म्हत्वाचें आसा ह्या सेंटरा खातीर लागपी म्हाका दिसता वेरियस इक्विपमेंट अंडर द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे वेदांता बाब सप्तेश हांच्यांनी दिले हांव तांचेंय खूब अभिनंदन करता कारण हेल्थांत आमच्या बरोबर गव्हर्मेंटाच्या बरोबर बरेचशे फावटी पार्टनरींग ते काम करतात मागीर नावेली आसूं किंवा गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं हांव मुद्दामून उल्लेख करता की फाटले फावटी 1 crore या 2 crores rupees you have spent 2 crores of rupees they have spent for the setup of the intensive care unit specially for the pediatrics भुरग्यांक जर चुकून कोरोना जालो जाल्यार ताजे इक्विपमेंट जे आमकां गरज आशिल्ले ते अर्जंटली म्हणजे पुराय हे तेंच्यांनी आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीस स्पॉन्सर्ड केले आनी आमी पिडियाट्रीक इंटेन्सिव्ह केअर युनिट थंयसर एस्टाब्लीश केलो म्हणजे नावेले सारकिल्या फणसवाडी गांवांनूय बी ते आमकां मदत करता आनी अपेक्स लेवलच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीनूय बी अशा पद्दतीचो सदोदीत सहकार्य हो तेंचो सातत्यात आसता हांव खास करून आज मुद्दामून डॉक्टर आयरा सुटयेचो दीस आसूनय बी म्हणजे आमचे बींग अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या उपरांत पुराय सब सेंटर कम्युनिटी सेंटर भोंवत रावप पळप लोकांक मोटिवेट करप आमच्या स्टाफाक मोटिवेट करप हें काम ती सातत्यात करीत आयल्या उत्तम देसाईंचें तर हांव सदोदीत अभिनंदन करता ही इज वन ऑफ द गुड कॅप्टन हांव सदांच म्हणटा कारण अंडर हीज लिडरशीप आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डे बाय डे वेरियस सर्विसीस ते दिवपाक लागलेले आसा आनी लास्टली आमचो बाप संजू कांशेकर ताका सामको म्हाका दिसता गेले एक दीस सुद्दां न्हिदोंक दिवंक ना म्हणटा आयज पायल हांगा पावल्या फाल्यां थंय पावल्या
उत्तम देसायाचेरूय प्रेशर आणि म्हाजेरूय प्रेशर. म्हणजे ऑफिशियली खंयसरूच न करता ते डायरेक्टली फायल सँक्शन करून, म्हणजे अशेंच न करता गव्हर्नमेंट ऑर्डरीचेर सब सेंटर सँक्शन करून त्यांनी उक्तावण केला. हांव म्हणटालो अशेंच करून उडय रे म्हणटालो, बट ना, तेणी एक्च्युअली ऑफिशियल ऑर्डरीचेर ऑफिशियल तेणी कंटिन्युअसली फॉलो अप केला ह्या गोष्टीचो. आणि हे सगळें जे कित्याक केलां आपल्या खातीर न्ही तर आपल्या परिसरांतल्या लोकांक बाबा आपूण जर पंच जाता आसत जाल्यार आपूण कितें तरी म्हणजे इनिशिएटीव घेवन कितें तरी गांवा खातीर अदरवायज ऑल्सो तो कंटिन्युअसली वेगवेगळ्यो गजाली वाड्यार जावच्यो, वाड्यार घडून येवच्यो म्हणून सातत्यान तेजो प्रयत्न आसता. तो आसतलो किंवा आमचे एक्स पंच करुणा आसतले, तेजोय बी त्याच पद्दतीन जे इनिशिएटीव आसता. निश्चितच म्हाका दिसता ताज्या बरोबर एंटायर हे वाड्यावयले लोक ह्या वाड्याची उदरगत जावपा खातीर सातत्यान वावुरतले. हांव एकच सांगता, बरोच जो वेळ तांकां वताक उरचें पडल्यार परत एकदा नवीन सब सेंटर जे आसा आमकां चड येवचें पडचें न्ही, पण आमची काळजी तेंच्यांनी घेवची. हांव इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां आव्हान केल्लें आहा